मुळगांवां शिरोडवाडी ते गांवकारवाड्या मेरेन शेतांतल्यान गेल्ली 11 केव्हीची विजेची लायनीची वाट बदलची म्हणून मुळगांवचे पंच मागतात। ही लायन शेतांतल्यान गेल्ल्यान पावसात लोक शॉक येवन मरूंक शकतात। हाचे पयलीं एकल्याक शॉक लागून मरण आयलां। तशेंच कितलीशींच गोरवांय मेल्यात अशें पंचांचें म्हणणें। हे लायटीचे खांबे कळमेल्यात आनी बागावल्यात। आमी पंचायती मार्फत कितलेशेच ठराव ती लायन चेंज करची आनी मेन रोडांतल्यान अंडरग्राउंड हाडची म्हणून आमी कितलेशेच ठराव धाडलेले आसा, पण अजून मेरेन तेचेर सरकारान लक्ष दिलें ना। जिवाक धोको आसल्या कारणान सरकारान ती लायन 11 केव्हीची लायन येयल्ली आसा ती बेगोबेग चेंज करची अशी आमची मागणी आसा। पोल जे आसात ते गंजलेल्या स्थितीन आसात आनी तेका पोनाक वायरीक पोनाक सपोर्टूय ना। त्या कारणान थंय जे अर्थिंग येता आनी ते अशें जावन एक मनीस थंय दगावल्लो आसा। ते वायरिंगूय सगळें स्पॉयल जाल्लें आहा, मागीर खांबे सगळे तांकां येयल्या गन्स येयल्या आनी बँड जाल्ले आहा। ते एनी टायम डॅमेज जावंक शकता, कोसळूंक शकता। दुसरें ती वायर जर तुटली आनी शेतान पडली तेन्ना उदकान पांय सुद्दां कोणा जर मनशाचो पडलो जाल्यार तो मनीस शॉक येवन मरपाक शकता आनी ह्या पयलीं मेल्लो आहा। प्रुडंटा खातीर उदय परब। रस्त्या कुशीकच्यान चलपी एका बायलेचेर कदंबा बस चडयल्ल्यान आर्ले फातोर्डेचे लोक चाळवले। ही घडणूक शेनवारा राती आर्ले जंक्शनार घडली। बस मडगांवसान फोंड्या वटेन वताली। बसीचो ड्रायव्हर पळून गेल्ल्यान आनी अँब्युलन्स आनी पुलीस पाऊण वरां उपरांत आयिल्ल्यान लोक आनीक चाळवले। लोकांनी बस फातरायली। कदंबाच्या ड्रायव्हराचेर कारवाय जातली अशें उतर आमदार विजयान दिल्या उपरांत लोक थंड जाले। शेनवारा राती कदंबा बसीन रस्त्या कडेच्यान चलपी 52 वर्साचे सांताना वाजाक धपको दिलो। ही घडणूक फातोड्डे आर्ले वाठारांत घडली। तिच्या पांयाक बरोच मार लागलो। तिडकल्ल्या लोकांनी रस्तो आडयलो आनी बस फातरायली। उपरांत फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान थंय वचून लोकांक थंड केलें। एकली बायल जाणटेली बायल सायडी चलोवन वयताली। ते बसी ड्रायव्हरान पास हाडलो, ते धपको दिलो आनी ती उडयली आनी ती फाटली व्हिलां तेजे वयल्यान गेली, दोंग्या वयल्यान गेली। तेजे उपरांत ड्रायव्हर म्हज्यान देंवलो आनी नाच जालो। आमी ड्रायव्हरा सोदताले कित्याक ताका धरून पुलिसा ताब्यां करपाक, पूण तो पिवन आहा वो कितें आहा तें कोण तेका चॅक करूंक आमकां मेळोना। सुमार अर्दी वर जालें, ना एम्बुलन्स पावना ना म्हूण पुलीसय पावनासले। लोकांक हांवें कन्विन्स केल्या की आमी एक्शन कदंबा ड्रायव्हराचेर घेतले। वी विल सी दॅट द गिल्टी इज ब्रॉट टू बूक। आनी दुसरें म्हणल्यार की हांगा जे कितें स्पीड ब्रेकर बी घालपाक जाय, विच आर लॉंग पेंडींग डिमांड्स। वी विल मीट ऑन थर्सडे एंड गेट दोज थिंग्स। फातोड्डे आर्ले जंक्शना लागसार आत्र्या पयऱ्यान अपघात घडटात। बसी स्पीडीन चलयतात। ह्या वाठारांत स्पीड ब्रेकर घालचो म्हूण लोक मागतात, पूण संबंदीत अधिकारिणीन अजून स्पीड ब्रेकर घालूंक ना अशें थळाव्यांनी सांगलें। ह्या रस्त्यार खूब एक्सिडेंट जाताय आनी त्या पासून ट्रॅफिक कंट्रोल हिंगा स्पीड ब्रेकर पासून घाल म्हूण सांगलें। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। दाबोळी विमानतळा भोंवतणचो कोयराचो प्रस्न एका म्हयन्या भितर सुटावो करचो असो आदेश गोंय सरकारान भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आनी 3 थळाव्या पंचायतीक दिला। विमानतळासावन 10 किलोमीटर वाठारांत कोयर उडोवचो न्हय अशी शिटकावणी सरकारान सगळ्या पंचायतीक दिल्या। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान 3 पंचायतींची बसका घेवन हो आदेश दिलो। दाबोळे विमानतळाचेर येवपी विमानांक सुकण्यांचे त्रास जावचो न्ही म्हूण कोयराचो प्रस्न एका म्हयन्या भितर जाग्यार उडोवचो असो आदेश सरकारान सांकवाळ आनी हेर पंचायतींक दिला। नेवीची गार्बेज पळय आहा ती तेंच्यांनी भायर उडोवचें न्हू, तेंचे सॉर्टिंग आउट करचें। ड्राय गार्बेज आहा तो सरकारा कडेन दिवचो, वेट आहा पळय तेंच्यांनी कंपोस्टिंग करचें। तेंचे इन हावस नेवीचें काम जालें। एअरपोर्ट ऑथॉरिटी जी आहा तेंच्यांनी सेग्रिगेशन करून चिखली पंचायतीक दिवपाचें। ड्राय गार्बेज सरकार व्हरतलो, वेट गार्बेज चिखली पंचायत कंपोस्टिंग करतले। कलेक्टरान इन्स्ट्रक्शन दिला पंचायतीक घेवन ती गार्बेज उडोवपाची बंद जावपाक जाय म्हणून। रस्तो देगी उडयता पळय आमी सगळ्यांनी पळयलें रस्ते खुबशी गार्बेज आसता ती बंद जावपाक जाय। सरकारान थारावन दिल्ल्या प्रमाण थळाव्या पंचायतींनी कोयराचो विलो लावचो अशें दाबोळे विमानतळ संचालक के श्रीनिवास रावान मागला। लोकल पंचायत से चिखले में बगमल है, जहाँ जहाँ हो रहा है वो सबको पीरियड के लिए उसको निकालना है। सो दैट द गार्बेज शुड नॉट अट्रैक्ट बर्ड्स। गार्बेज कलेक्शन का जो प्रोसेस है मेरे लिए रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट है एज एन एड। मुझे हर महीने 60,000 रुपये मिल रहा है, पर जिस दिन डिप्टी सीएम साहब ने मुझे गार्बेज के बारे में उठाया था चिखलम पंचायत को वो काम सौंप जाए, मैंने हाँ कर दिया। चिखलम पंचायत निकलना चाहते तो गार्बेज कलेक्ट करके लेके जा सकता है। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। घेऊया एक विराम।